मातेवाचे वांजेल अध्याय 10 वाघ 30 जेजू म्हणटा म्हज्या वरवीं जो कोण आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक येवकी न्हय. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव विण्यान आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा म्हजो मोग. मनशा जिवीत मोग म्हळ्यार बुन्यादेचेर बांदून हाडला. मोग ना थंयसर नियम ना. मनशाचें जिवीत मोगाचें फळ जावन आसा. आज संवसारांत बदलावण सुदारण आनी जायती समृद्धी आसा जाल्यार हाका कारण मोग. मोग आमकां एक करता, मोग आमकां सांगाता हाडटा आनी मोग आमकां सगळ्यांक बांदून हाडटा. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक उद्देशून तो म्हणटा म्हज्या वरवीं जो कोण आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक येवकी न्हय. हो वाक्य आमी 3 भाग करून वांटे करें. पयलो भाग मोग. जराल रितीन मोग ह्या शब्दाचें व्याख्यान केल्यार मोग जावन आसा हेरांच्या कश्टांत पावचो. मोग म्हळ्यार हेरांक आमी सांगात दिवचो. मोग म्हळ्यार हेर देवाचें प्रतिरूप म्हूण आमी मानून घेवची. पाप साहेब बेनेडिक्ट 16 आपल्या परिपत्रांत देस कारितास येस हातूंत 3 तरांचे मोगा विशयान तो विवरण दिता. पयलो जावन आसा इरोस, आमी म्हणटा कुडीचो मोग. फिल्मांचो मोग, मनीस आपली आशा भागोवच्या खातीर ह्या मोगाचो वापर करता. अनेक उतरांत आमी सांगचें जाल्यार लैंगीक मोग. दुसरो जावन आसा फिलिया, भाव भयणीचो मोग वा इश्टामंत्रांचो मोग. आनी तिसरें जावन आसा आगापे, देवाचो मोग. आनी हो पापसाहेब म्हणटा हे पयले दोनी मोग आमकां देवाचो मोग करूंक आदार दिवंक जाय. आनी ह्याच खातीर इगर्ज मातेच्या दोतोनींत आमी वाचना देवान आमकां हर एकल्याक रचला ताचो मोग करूंक, ताची कुशी करूंक आनी मेल्या उपरांत सर्गींचें सूख ताचे सांगाता भोगूंक. आनी हें जावन आसा पयले अंतर मोग आमी कशें समजता. दुसरें अंतर जावन आसा आमचें कुटुंब. हर एक मनीस मोगाचें फळ जावन ह्या संवसारांत जल्मता आनी हो जल्म आमच्या आवय बापायच्या लग्ना सक्रामेतां मुखांतर तांच्या काजरे जिविताच्या मोगा वरवीं आमी ह्या संवसारांत जल्मता. आनी संवसारांत जल्मले हर एकलो आमी आमच्या आवय बापायची जतन करची आमची जबाबदारी जावन आसा. आनी असली परिस्थिती जाणा जाल्लो जेजू आयच्या वांजेलांत आपल्या आपोस्तलांक म्हणटा तुमच्या आवय बापायक चिकटून तुमी रावनाकात आनी तशें केल्यार तुमच्यान म्हजें मिसांग करूंक जावचें ना. देखून तुमी म्हाका चिकटून रावंक जाय. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा तुमी आवय बापायचो मोग केल्यार म्हजो मोग करूंक तुमच्यान जावचें ना. आनी तिसऱ्या अंतर आमी पळयता जेजू. आतां मातेवाचो 10वो अध्याय जेजू आपल्या आपोस्तलांक मिसां विशयान शिक्षण दिता. आनी हांगासर तो म्हणटा जर तुमी म्हाका चिकटून रावतात तुमच्या काळजान म्हजे पासून मोग आसता आनी खंडीत जावन तुमच्या मिसांवार तुमी सुफळ जातले. तर जर तुमी म्हजो मोग तुमकां ना आनी तुमच्या आवय बापाय जावं ती कुटुंबा विशयान तुमकां मोग आसा तेन्ना म्हजें मिसांव तुमच्यान करूंक जावचें ना. आनी ह्याच खातीर जेजू म्हणटा म्हजो मोग तुमच्या काळजान पयलो पळय. तर आयच्या ह्या वांजेला मुखांतर आमचें जिवीत आमी नियाळ पळोवया आनी आमकांच सवाल विचारया आज आमी कोणाचो मोग करता, संवसाराचो वा आमच्या कुटुंबाचो वा जेजूचो. जर हांव जेजूचो मोग करता हो मोग आमच्या जिवितांत कार्यगत करूंक आमी 3 संगत्यो आमच्या जिवितांत अळवडसून घेवया. पयलें जेजून शिकयल्ल्या नियमा प्रमाणे चलची. आनी आज कसले नियम?
संवसाराची परिस्थिती आमी पळयल्यार भिरांकूळ परिस्थिती जावन आसा. लोक कश्टती आसात. लोकांक आमच्या मोगाची गरज, लोकांक जेजूच्या मोगाची गरज. जेजूचे प्रतिरूप जावन हो जेजूचो मोग हेरांक आमी दिवया, कश्टतल्यांक आमी दिवया आनी तांच्या काळजांत जेजूचो मोग रोंबोवंक आमी प्रयत्न करया. दुसऱ्यान आमचो कुरीस आमी उखलून घेवया. आनी कसले ते कुरीस? जावं ती आमची दुबळीकाय, जावं ती आमची पिडा, जावं ती आमची अस्कतकाय, हे उखलून आमी घेवया आनी जेजू पाटलाव करून आमी मुखार वचूं वचया. आनी तिसरें, आमचो कुरीस आमी घेवया. तिसरें, आमी जेजूचो पाटलाव करया. आनी जेजूचो पाटलाव करचें म्हळ्यार कितें? ताका आमी निरंतरी विस्वासी रावचें, सुखांत आनी दुखांत. तर अकरेक सांगचें जाल्यार कोरिंथीकांक बरयलें पयलें पत्र 13:13 आमी वाचता, भावार्थ, बरवसो आनी मोग, आनी ह्या तिनी मदें मोग सासणाक पाळटा. तर जेजूचो मोग आमच्या काळजांत रमोवया आनी मोगाची मनशां जावन जिवंक आमी देवाचो आदार मागया. आमेन.